मंगलम ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಗೋಕರ್ಣ ಮಠ ಅಂತೂ ಚಲ್ತಶ ಸಾರ್ಧ ಪಂಚ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಕ ಉಡುಪಾದುಕುನು ಸರ್ವ ಜಾಪಕ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಯೋನ್ ಪಾವಿಲಾಸತಿ ಉಡುಪ ಅಂತೂ 125 ವರ್ಷಾಚೆಕ ಸಪ್ತಾಹ ಭಜನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಚಲ್ಲ तशी तुमगेला अहोरात्री भजन आसिला ताजी मध्यंतरी रामनाम ते निरंतर जाल्लेला आसा कशी त्या सर्व जापकाल सहकार तुमकां मेळ्ळा आनी कशी तुम्ही त्या ऑर्गनायज केल्या ताजी बघा एक दोन उत्तर आणि तशीच हांगा तुम्ही आजी राम प्रतिमा पळयत आसा ती आजी बघा तुमकां कशी दिसता एक आमगेल समाजाकाचे एक व्हड एक खुशी जावची विषय आजी बघा तुमगेले एक दोन ओपिनियन 125 दिवस भजन आहे तंतुमध्ये त्या गोंधळांतू आम्ही श्रीराम जय राम एक महिन्यांतू अहोरात्री केला एक दिवस पूरा जन सहकार दिला उडपा पेंटातुल्यान आमगे टोटल आम्ही एक महिने पुढे नंतर केले ना रामनाम अक्षय तदिगेक जाल्यार आमगे 16 कोटी 22 लक्ष जाला पूरा जनाला सहकार मेळ्ळा ताका आनी मस्त जनाक ते रामनाम केलेले देखून अनुभूती येयला आनी नाही अशी आमगे समाज पूरा जन एकले ಒಟ್ಟು ಜಾವನು तितली प्रीती विश्वास जनाल्यांतू आयला नाही अशी स्वामी आईल तेन्ना आमगेले हांगा आमी दीपालंकार केला तें पळोवन स्वाम्याक भारी खूश जाला आनी आमगेले 125 सप्ताह आईल तेन्ना स्वाम्यान हांगा एक परतकाळीन एक सप्ताह महोत्सव करता तुमी येवका म्हूण सांगिना आसता आमकां तांगेले आशीर्वाद री चंद रितीर आमगे रामनाम आमी लेखिल्या पशी गम्मत रितीर जावन पुरो जन अन्योन्यतेर आमी ओट जाली ती आमगे समाज त्या सांगचे हांव इच्छा पावत रामाल प्रतिमा जावचे पळय एक वार फुडें आमी आयले जाल्यार तेन्ना जायना आशिल्लें जातकी ना म्हळ्यार एक मनांत भंय आशिल्लें जाल्यार स्वाम्याले एक आशीर्वाद री ते जाता म्हणून आमकां अनुभूती जाल्या तंतू पळोवच्याक भारी आकर्षक जावन आसा पुरा जनाक हांगा राबल्यार मनांत संतोष जाता असं म्हण सांगच्याक हांव इच्छा पावता आमगेल्या जप सेंटर नाव रघुनायका म्हणून आमगेल्या 108 सेंटर त्या एक नंबर पळयतना आमकां एक भारी खूश जालेलो आशिल्ला आमगेल्या जप सेंटर स्टार्ट जावच्याक मस्तीतले प्रयत्न आशिल्ला म्हळ्यार 10 जनांल देवस्थान आशिल्ले निमित्त आमी एक स्वामी लागीं येवन एक मागणी केली आमकां एक जप सेंटर जावका म्हणून ताका आमकां जनान मस्त सहकार दिलेलो आसा जनाल्या सहकारा निमित्ताची आमी हांकां जप सेंटर करच्याक आमकां स्टार्ट जाल्ला तशी अक्षय तृतीयाक स्टार्ट जाल्ला नॉर्मली पुरो जना रामनवमी स्टार्ट जाल्ला आशिल्ला आमकां ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ आशिल्ले निमित्त आमी एक महिने चड जावन अक्षय तृतीया स्टार्ट जाल्ला तरी आमगेले जप 16 कोटी येवन पाविल्ले आसा एक महिना जप स्टार्ट जाले 1-2 महिने जाल्या नंतर स्वामीन एक विजिट आशिल्ला त्या दिवस स्वामीन अशी पळयतना एक 1,500 की 2,000 जन आशिल्लीची स्वामी त्या पळोवन मस्त एक भारी खुशी जाल्ला तुमगेले हांगा इतले जप करताचे इतले जन येताचे म्हण जाल्यार तुमी एक 13 कोटी जप 21 कोटी जप तुमी करका म्हण कशें म्हळ्यार स्टार्टिंग आमगे लेट आशिल्ली आमकां टार्गेट नाशिल्ला जाल्यार स्वामीक जनाल एक उत्सव पळोवन तांकां एक भारी खुशी जावन तुमी 21 कोटी जप करया म्हणून म्हणलें आसा त्या प्रकाराक जन येवन मस्त रीती संख्येन पावलीची आमी दिवसा 3 बॅच केल्ल्या आयतार अभियान एक सान म्हळ्यार सकाळी 9 तुलन 1 घंटे केल्ला केलो दिवस सगळो दिवस केला तशी आमगे 125 सप्ताहाच्या वर्षात निमित्त 125 दिवस अहोरात्री भजन आशिल्ला त्या अहोरात्री भजन कॉन्सेप्ट आमी रामनामा घालून एक दिवस सगळ्याची अहोरात्री रामनाम जप केलेला आशिल्ला त्या दिवसाक आमी एक 32 लक्षा लागीं जप पाविल्ले आसा तशी एक दिवस स्वामीला विजिट आसतना आमी 45 लक्ष जप एक दिवसांत केलेला आसा हे पुरा पळयतना आतां उडगास येता पुरा विशय तशी ಒಟ್ಟು 16 कोटी येवन पाविल्ले आसा एक स्वामीले एक अनुग्रह म्हणत आमगेले एक स्वामीले आमगेले मठत्रय स्वामी मठ 4 मठाचे स्वामीले आमगेले अनुग्रह म्हणत कसला म्हळ्यार 125 वेळार पुरा मठ स्वामी येवन आमगेले जप सेंटर येवन कवळे मठ स्वामी त्या दिवस जप सेंटर येवन तांकां एक जप सेंटर पळोवन खुशी जावन रामाक एक आरती करून गेलेलो आसा हे पुरा आमकां एक भारी संतोषा विशय गुरुला आशीर्वाद केदनाय आसका म्हणलेलो आसता तो ह्या रुपारी आमी गुरुला वाक्य परिपालन करून रामनाम जप करून सान म्हणल्यार आमगेली सेवा तद निमित्त आमकां एक बर दत्ता म्हणले कोण जनान इतली संख्या राहिली आसा आज पळयत तुमी आज हांगा जन राबनीची जाल्यार आमी 5 बस करून एक 5-7 बस 2 सान बस 5 बस करून आयलीची तांतो 180 200 जन आयलीची पुरा स्वामेल प्रसाद म्हणत लाईन मागशी राबलीची जाल्यार इतले जनाल एक सहकार आणि प्राय जाल्लीची 70 वर्ष 80 वर्षाची यंग म्हळ्यार एक 4 जन मात्र भरला 50 यंग म्हणत आमी तशी इतली उमेद घेऊन जनान सहकार घेतलेक आमकां एक इतल्या मुखार येवच्याक जाल्ला तशी स्वाम्यांनी डिसेंबर 7 नंतर पुरा जनाल क्वेश्चन इतलेची 7 तारीख नंतर कसं ना म्हणून तर स्वाम्यांनी की आमकां जप करू एक आदेश दिताची आमी ते कंटिन्यू करताची म्हणून एक जनाल उत्सव पळयतना कळटा आता त्या विषयी म्हणून एक आमगेले जप सेंटर ಬಗ್ಗೆ एक म्हणून धन्यवाद जय श्रीराम श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की
गोकर्ण संस्थान की